तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कर्नाटकान असेंब्ली इलेक्शन्स आसा आणि त्या असेंब्ली इलेक्शन्साक कर्नाटकचो सीएम कर्नाटक भर भोंवता 11 तारखेक गदक ह्या जाग्याचेर तालुक्या डिस्ट्रिक्टान बोमाय जो कर्नाटकचो सीएम आसा ताची सभा आशिल्ली. गदक हो असो एरिया आसा ज्या जाग्यार आमची म्हादई खरी म्हटल्यार व्हरपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे मलप्रभान जे व्हरतात ते गदकाक बेसिकली उदक व्हरतात आणि अभिजित बाब हांगा आसा. अभिजित बाब विल बी इन बेटर. ते गदक कित्याक व्हरतात ते पण तुमकां एक सांगता, गदक जेन्ना सभा आशिल्ली त्या सभेक कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यान भाषण करताना सांगले, टिल माय लास्ट ब्रेथ ही विल फाईट आणि ही विल डू एव्हरीथिंग टू. वक्तव्य जेन्ना कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री करता हेजोच अर्थ असो की तो गोव्याच्या अगेन्स्ट तो वक्तव्य करता. आणि दुसऱ्याच दिसाक 12 तारखेक आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री, जेका आमी एक्सिडेंटल सीएम म्हणटात, जेका आमी अपॉइंटेड सीएम म्हणटात आणि आज तेका आमी घातकी सीएम म्हणटा, तो 12 तारखेक कर्नाटकान वता, उपमुख्यमंत्र्या बरोबर सभेन रावता आणि सल्प म्हादई दिवपाचें उलयता. या मुख्यमंत्र्याचेर शेमलेस मुख्यमंत्री गोंयाक मेळ्ळा. कारण जेन्ना कर्नाटकाचो सीएम सांगता की आपण उदक व्हरतलो, त्या सीएमाक निवडून हाडपाक लागून, त्या सीएमाचे सरकार निवडून हाडपाक लागून गोंयचो सीएम जर थंय वता जाल्यार गोंयचो सीएम हो सेट जाल्लो आसा असो आमचो तेचेर आरोप आसा. आणि ताका लागून आज आमी हांगा आयल्या सिंचाई भवनाचेर, कित्याक आमकां अशें लक्षांत आयलां की सिंचाई भवनान गोवा गव्हर्नमेंटाचे एक म्हादई सेल म्हणून कितें तरी आसा, जे आमी खूब वर्सां आयकताले पूण ते म्हादई सेल डिफंक्ट आशिल्ले. आता तरी ते चालू जाला कारण मुख्यमंत्री म्हणटा 19 पासून आपण म्हादईचो लढो जो आसा तो जोरान मेला म्हणून. सुप्रीम कोर्टान आपण जोरान ती केस लढयला म्हणून. पण गोंयान म्हादई सेल ताणें एक्टिवेट केला काय मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूंक जाय. ते पळोवपाक लागून आज आमी आयिल्ले आसा. दुसरो आमचो डिमांड असो आसा की जे सँक्शन केंद्र सरकारान डीपीआराक, कर्नाटकाच्या डीपीआराक उदक वळोवपाक लागून, डॅम्स बांदपाक लागून, ते सँक्शन अजून पर्यंत केंद्र सरकारान फाटी घेवना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते फाटी घेवपाक लागून प्रयत्न करूना. ताका लागून आमी ह्या डिपार्टमेंटान आयल्या की ते इमिजिएटली सँक्शन जे आसा ते चॅलेंज करचे म्हणून आमी आयिल्ले आसा. कारण जेन्ना मुख्यमंत्री सेट जाता तेन्ना गोंयचो घात जाता आणि ताका लागून आमी ह्या मुख्यमंत्र्याक घातकी मुख्यमंत्री म्हणटा. आमी तेजें रेजिग्नेशन मागना. येता ते इलेक्शनाक ताका मागीर लोकूच सांगतले कितें ते. पूण ताणें गोंयकारांची आनी गोंयची माफी मागची पडटली. थंय वचून जो नाटकां करता पळय ते, अशे आमी 3 डिमांड्स घेवन हांगा आयिल्ले आसा. आमी रिप्रेझेंटेशन दिवपाक भितर वता. दीस इज पब्लीक ऑफिस. हे पब्लीक ऑफिसर्स बसल्या भितर आमच्या पयशांचेर तांकां पगार मेळटा आणि आमकां हांगा गेट बंद करूंक सांगता की दोग जाण कोण तरी या म्हणून. हांगा कोण लिडर ना. दिस इज अ पिपल्स मुवमेंट. सगळे लोक जे आयल्या ते सगळे लोक आयजर भितर वतले, नाल्यार त्या बदामीक भायर वचचो पडटलो आणि आमच्या मागणे जे आसा ते आयकून घेवचे पडटले. सगळ्यात व्हडलो प्रश्न उदक कोणा खातीर व्हरतात. उदक कोणा खातीर व्हरता ह्या प्रश्नाचे उत्तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे सागरमाला प्रोग्रामात आसा आणि कर्नाटका गव्हर्नमेंटचे जे वेबसायट आसा जे हेजेर ते इन्व्हेस्टर आपयतात ताजेरय बरयल्लें आसा. कर्नाटक गव्हर्नमेंटचे वेबसायट कितें सांगता, द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज प्लॅन्ड अ स्टील कॉरिडॉर ऑफ 300 किलोमीटर लेंथ टू बूस्ट आयर्न एंड स्टील इंडस्ट्री इन द स्टेट. This खंय दवरतात, which area the steel zone will cover districts like Bagalkot, Gadak, Koppal, Haveri, Raichur and Bellary. म्हणल्यार ह्या मलप्रभा न्हंयेच्या बेसिनात जे आसात गांव थंय हे स्टील इंडस्ट्री दवरूंक सोदतात. आणि स्टील इंडस्ट्रीची गरज एक म्हळ्यार आयर्न ओर, दुसरो कोळसो जो गोंयच्यान ते व्हरतात आणि तिसरें उदक. आणि हे उदक तांकां जाय स्टील इंडस्ट्रीजाक. अडानी, जिंदाल आणि वेदांता असले व्हडले व्हडले कॉर्पोरेशनाक जे हो संवसार काबार करतात. आणि आमी हे सांगूंक आयल्या की ही लढाई गोवा कर्नाटकाची न्ही, ही लढाई हे व्हडले कॉर्पोरेट्स
जे आमचे गोंय काबार करतात आणि कर्नाटकाय काबार करून सोदतात तांचे आणि आमचे मदीं चालू आसा. ही लढाई आमी जिखोवंकूच जाय. कित्याक हें जालें जाल्यार हे स्टील प्रोड्यूस करून फक्त अमेरिके आनी भायले राष्ट्रां धाडटले हे अँटी नॅशनल फोर्सीस. आनी म्हाका लज दिसता आनी वायट दिसता की गोंयचो कर्नाटकाचो आणि भारताचो सरकार ह्याच कॉर्पोरेटाचो गुलाम जावन आसा आणि फॉरेन कंट्रीजाक हे आमी केन्नाय जावपाक दिवपाक शकना. ही आमची फ्रीडम स्ट्रगल आसा. ताज्या उणें ना. 1947 जशें फ्रीडम मेळिल्लें ताज्या व्हडलें फ्रीडम आयज आमकां जाय. इकॉनॉमिक फ्रीडम. उदक आमकां दाखयात कितें केलां. करू ना तू फक्त आमकां प्रोड्यूस कर. माझ्याकडे ऑर्डर आसा. ना ना don't hold order. I don't want hold order. You are not. You are supposed to answer us. You are our employee. You are supposed to answer us. Sir, the Yes. PSR is uploaded. रिपोर्ट मागला. रिपोर्ट दिना. रिपोर्ट असा का ऑफिसर रिपोर्ट द्या ना मुसा. Why you not ready? Why you are taking? Why you are taking?